डायरेक्टराक मेळ्ळें जे इश्यू सिवेज टँकरांतले उदक हे वॉटर टँकरांतल्यान जेन्ना ट्रान्सपोर्ट जाताले आमी गोंयच्या सगळ्या डिपार्टमेंट म्हणजे चारूय डिपार्टमेंट PWD, WRD, हेल्थ आणि आज ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आयले आणि हे चारूय डिपार्टमेंटान वतकीच आमकां एक कळ्ळें की हे चारूय डिपार्टमेंट शामील आहा फॉर टँकर माफिया. WRD खबर ना टँकर कितले आहा ते. तेवटेन हेल्थ म्हणटा आपले काम न्ही पूण वचून रेस्टॉरंटांनी ती बटाटवडा आणि समोसा आणि पाणीपुरीक ती चेक करता पूण ते उदक खंयच्यान ती चेक करना. तेवटेन PWD जे उदक लोकांक दिता ताका खबर ना की त्या पायपलायनीन सिवेजचे उदक वता काय ना. आणि आता लास्ट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ज्या कमर्शियल टँकरांतल्यान जे उदक वता ते डिपार्टमेंटाकूच खबर ना की ताचे कडेन टँकर आसा काय ना ते. जेन्ना आमी आज येवन डायरेक्टराक विचारले की ज्या टँकरींग ज्या स्थानीक लोकांनी धरलो 2 आठवड्या पयलीं ताजे कितें जालें तो सांगता आय डोंट नो, एक्शन विल मस्ट हॅव बीन टेकन. ताका विचारले अरे बाबा यू आर द हेड, यू आर द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट, बाकी सगळे सकल येदो व्हडलो सिरियस इश्यू जाला तू खबर ना. सो हाच्या वयल्यान कळटा की हे सगळे ऑफिसर आणि हे सरकार हे लोकांचे मातूय पडलेले ना. जेन्ना आमी 3 डिपार्टमेंटान गेल्ले एटलिस्ट आय वॉज एक्सपेक्टिंग की सुओ मोटो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हाचेर एक्शन घेवन तो टँकर खंय आसा ताचेर आज केस जावन तो भितर उडोवपा आशिल्लो. जेन्ना WRD चीफ इंजिनियरान सांगले की दिस इज एन क्रिमिनल एक्टिव्हिटी हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तरी जागे जावपा आशिल्ले. आमी मुद्दाम आज आयले कित्याक काल वॉज अ वर्किंग डे, पयर वॉज अ हॉलिडे. आमी काल गेलेले म्हणटा आशिल्ले ना आमकां टायमूच दिलो ना. सो शुक्रारा जेन्ना WRD चीफ इंजिनियरान सांगले क्रिमिनल एक्टिव्हिटी हे डिपार्टमेंट न्हिदला कित्याक हाच्या घरा तो उदक हाडना टँकरी मे बी प्रॉब्लेम म्हणून न्हिदला आसतलो. आणि एक अत्यंत इम्पॉर्टंट गोष्ट आज भायर आयल्या म्हणटा ती ताका आमी आज विचारले की तुज्या डिपार्टमेंटान कमर्शियल गाडयो ज्यो डोर डिलिव्हरी आसूं, होम डिलिव्हरी आसूं किंवा डिलिव्हरी ऑफ प्रोडक्ट आसूं ह्यो राज्यभर कितल्यो आहा म्हणून ताका विचारल्यार तो सांगता जवळपास 50,000 आहा. जेन्ना आमी ताका ताचोच LAQ आन्सर जेन्ना दाखयलो जो ताणें असेंब्लीन दिल्लो तातूंत आनी एक फट उगड आयली की हे डिपार्टमेंट ह्या गोंयच्या जनतेक आणि मंत्र्यांक आणि आमदारांक सुद्धा फटयता. ताणें 26 2 व्हिलर बायक रेजिस्टर्ड ज्यो केल्या पळय त्यो दिल्या. सो आमी ताका प्रश्न केलो की 3 व्हिलर 4 व्हिलर 6 व्हिलर आणि अबाव ह्यो ट्रान्सपोर्ट व्हेकल न्ही जे भाजी ट्रान्सपोर्ट जाता, तांतयां ट्रान्सपोर्ट जाता, दूध ट्रान्सपोर्ट जाता, घरा व्हरपाचें सामान म्हणल्यार तुझे फ्रीज आसूं, वॉशिंग मशीन आसूं, कबड आसूं, बेड आसूं हे कशें माथ्यार म्हणून व्हरतात. ताणें पूर्ण गोंयभर फक्त 26 2 व्हिलर दिल्यात. म्हळ्यार हाच्या वयल्यान सिद्ध जाता की हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट सुद्धा शामील आहा इन दीस टँकर माफिया. हो रेव्हेन्यू चल्लो खंय ह्या डिपार्टमेंटा कडेन कित्याक रजिस्टर्ड ना. WRD सांगता 879 आपल्याकडे टँकर रजिस्टर्ड आहा म्हणून ह्या डिपार्टमेंटाकडे रजिस्ट्रेशन ना. सो हाच्या वयल्यान सिद्ध जाता की हे चारूय डिपार्टमेंटाचो हात आसा हे टँकर माफियाचेर. आणि म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन आज दोळे उगडपाची गरज आहा कित्याक टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स जाल्ल्या. ज्या डिपार्टमेंटान फ्लायिंग स्क्वॉड आसा ज्या फ्लायिंग स्क्वॉडाचें काम की व्हॅलिड परमीट सोंपतकीच त्यो गाडयो चलोवपा जायना रस्त्यार, ताचे फिटनेस सोंपतकीच चलोवपा जायना रस्त्यार, हे लोकांनी धरून दिवचें पडटा. तो सांगता इट्स अ गुड जॉब, वेल डन म्हणटा तो. सो ताका आमी विचारलें तुजे फ्लायिंग स्क्वॉड कितें करताले, ताचें उत्तर ना. सो आमी ताका सांगला की तुजे फ्लायिंग स्क्वॉड आनी तुज्या RTO डिपार्टमेंटाचे जे पयशे आहा ते तुमी पगार घेवं नाका, गोंयकारांक दिया कित्याक आज गोंयकार तुमच्या बिहेवाचेर काम करतात. सो हाच्या वयल्यान उगड जाल्ल्या की हे कंप्लीट कॉलेप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ PWD डिपार्टमेंट, ऑफ WRD डिपार्टमेंट, ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट आणि आज ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट.
म्हाका दिसता ह्या सगळ्या मंत्र्यांनी आज ह्या गोंयकाराक जाप दिवपाची गरज आसा. जो सदांच कितें बारीक शुल्लक जालें जाल्यार धांवन येतालो, ते खुर्चेक लागून तो मंत्री आज उगी आहा. ते हेल्थाचो इश्यू आसूं किंवा थंय जो उजो लागला किंवा ती झाडां मारता ताजेर तो उलयना. कित्याक उलयना? प्रश्न केलो ताणें गोंयकाराक एक मेसेजूय दिल्ली आहा. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जे कॅमेरा घातल्यात ते ताणें सांगले पायलट प्रोजेक्ट ते फेल जाल्यात, कोणाचो सिग्नल चालू जाता जायना. दुसरें म्हत्वाची गोष्ट म्हणटा ती क्वॉलिटी ऑफ रोड्स. ताणें आज सांगलें की गोंयभर इन्फ्रास्ट्रक्चराचें काम चालू आहा. हांव म्हणना की सदांच लोकांची चूक आसता, वेरियस रिजन आहा. पूण रस्ते क्वॉलिटी सारकी ना, डायव्हर्जनां सारकी ना. जे आज रस्त्याचें काम चल्लां खरें म्हणल्यार नॅशनल हायवे एक्टा प्रमाणे तांणी पयलीं लोकांक रोड करून दिवपाक जाय विथ सेफ्टी प्रिकॉशन आनी मागीर काम चालू करपाक जाय. हांगा उलटें आसता सदां. काम पयलीं चालू जाता, गोंयकार बाबडे मरतात आनी मागीर हे जागे जातात. सो आमी ताका सांगलां की तूं एक नोट मूव कर पीडब्ल्यूडी की हे जे फेटल एक्सिडेंट जाता हाचे मेन रिजन म्हणटा ते क्वॉलिटी, पुअर क्वॉलिटी ऑफ रोड्स. तुम्ही आज ग्रीन पार्का कडेन मुद्दम त्या फ्लायओव्हराचेर वचून पळयात. तुम्ही पर्वरी टू पेडण्या मेरेन त्या रस्त्याची क्वॉलिटी पळयात. तुम्ही फोंडेचो फ्लायओव्हर पळयात किंवा ओल्ड गोवा बांदिल्लो फ्लायओव्हर पळयात. गाडी चलयता चलयताच तुगेली गाडी जंप जाता. सो एक एकदां मनशाचो कंट्रोलूय वचपाक शकता. सो ताका आमी सांगलां की तूं मोठ मूव कर आणि जाता तितल्या पद्दतीन म्हणजे जंय ताचे कडेन जे ताचे स्टाफ आसात आरटीओ हे म्हाका दिसता रेग्युलर गाडयेचे फिटनेस, गाडयेचे लायसन्स हे सगळे रेग्युलर चेक जावपाक जाय.